नमस्कार तुमकां सगळ्यांक कोंकणी टीव्हीच्या न्यू एपिसोडान तुमचो सगळ्यांचो वेलकम. आयच्या एपिसोडान आमी पळयतले एक न्यू नुस्त्याचें दुकान हॉन्सलोन ओपन जाल्लें आसा. जाले म्हयनोभर जाले आनी आतां म्हाका टायम मेळ्ळो तें दुकान वचून तुमकां दाखोवपाचें. तुमकां वचून दाखयतात. म्हाकाय एक्झॅक्टली खबर ना त्या दुकानान कितें कितें आहा तें. इनवायट केला वचून पळोवया. तर पावले आम्ही आता 2 मिनिटांनी पावतले. आता जय स्ट्रीट मार्ट म्हणून हा हांगासर म्हणजे फुडें हा ते शॉप. वेलकम टू हॉन्सलो जेंटलमॅन अँड लेडीज. गाडी हांवें पार्किंग थंय केला आनी हांगासर येयले न्ही हे ते शॉप थिंगा आसर हा शॉप. थंय वतले आमी. आयज हांव येयला हॉन्सलो फिश हंटर. जे आसा लंडन शहरान हॉन्सलो नांव हॉन्सलो म्हणटा पळय त्या गांवान. लंडन हांगासून अर्दे वराचें वाट. तापमान आयज म्हटल्यार 17 ते 18 डिग्री टेम्परेचर. वेदर बी एकदम मस्त. हांव येयला हांगासर नुस्तें घेवपाक हॉन्सलो फिश हंटर. आनी हांगासर आसा नुस्त्याचे वरायटीज तुमकां हे सगळे पळोवपाक मेळटले. आतां रिसंटली ओपन जाला. आतां हालींच ओपन केलें तेंच्यांनी. 2 आठवडे कितें जाले. आनी हांगा जे शॉप ओनरा कडेन आमी उलोवया आनी तेंचे कडेन म्हायती घेवया. तेंचे कडेन कितें आहा आनी कसलें कसलें नुस्तें खंयसून येता हे सगळे म्हायती तुमकां ते दितले. जजमन आनी ग्लेन वरायटीज घे म्हणून आहा. आनी तेंच्यांनी सिलेक्टेड नुस्तें हाडटा आनी क्वॉन्टिटी जे हाडप न्हू तेंच्यांनी बल्कान हाडना तेंच्यांनी. म्हटल्यार तितले हाडटा तितले खपयल्या उपरांत दुसरे घेवन येता अशें तेंचें म्हणणें. ते कितें म्हणटा पळोवया. जजमन बाब केशो आयज? गुड. विनोद बाब तूं कसो? एकदम गुड एकदम गुड. हय बरें दिसलें मेळोन तुका. मागीर कितें खबर केशें चलता बिजनेस? बरें दिसलें तुवें गोंयकार हिंगा बिजनेस घालपाक लागला आनी चड फुडें वचपाक लागला. म्हटल्यार कितें अशी आयडिया येयलें? ना ही आमची पयलींच साकून विश आसलेली रे म्हाजी आनी म्हाजो पळय आमिगो आहा तो. हां यो हय ग्लॅम ट्रावास्को. कितें म्हणटा बाबा तुजें नांव? म्हजें नांव ग्लॅम ट्रावासो. आनी गांव खंय? गांवान मायणा करतरी. मायना पुरतोरी. हय. मागीर तुमगे दोगांयगे अशे प्लान आसलेले सगळे? प्लान तेजोच आसलोलो. प्लॅन तेजोच आसलोलो. तेणेंच म्हाका फुड्यान काडलो. चल एक बिजनस घालया म्हणून. ओके. जालीं 8 वर्सां जालीं. हां तो सांगतालो कितें घालया रे बिजनस घालया. फायनली पळय आमी हें बिजनस घायला आतां. बरें दिसलें चोवन. बरें दिसलें चोवन. म्हटल्यार गोंयकार बरें वयर सरपाक लागला. हे पळोवन बरें दिसता. म्हटल्यार हांव जाता तितले सगळे कडेन वचपाचे प्रयत्न करता आनी जाता तितले आमी हाडया लोकां फुडें दाखोवया. हय आतां लोकांकूच लागून घायलो न्ही गोंयकार लोकांक लागून. वय. आनी हांव कितें म्हणटा तर तुमचेय रेस्टॉरंट आसा, बिजनस आसा, शॉप आसा, कितेंय आसा आनी तुमकां प्रमोशन करपा जाय जाल्यार म्हाका कॉन्टेक्ट करा. म्हायती दिया आमकां आतां तुमचे कडेन कितें आहा आनी नुस्तें तुमी खंयसून हाडटा आनी कशें कितें तें. आमचें चडशें नुस्तें श्रीलंकाक साकून येता आनी थोडें नुस्तें येता आमचें हिंगासोली लोकल आहा पळय तें. हय. आमकां श्रीलंकान नुस्तें म्हणल्यार आमच्या गोंयकारांक आवड म्हणल्यार खंयचें नुस्तें मानता पळय तें हाडलेलें. आमकां सोमदाय आहाय. हय. मागीर आमचो तामूस आहा, हां. चोणोक आहा, कोंकोर आहा. हय. मागीर आमचो हें आहा आमचो कितें म्हणटा रे कोबिया, कितें म्हणटा रे मोडसो. मागीर इसवण आहा, बोबरा आहा, मागीर रावूस आहा. जायता आमचे कडेन कुल्ल्यो आहाय. ओके. हय. मागीर आमचें शेतकां म्हणटा हें म्हणटा आमी शेतकांय आहाय आमचे कडेन पळय हिंगासर. हां. माणक्यो आहाय. हे कितें म्हणटाय का? ही शेतकां आमची हां शेतका. हय. ती आहाय. मागीर आनी ब्लॅक कॉम्प्लीट आहा शेतका आमचे आनी हापीन डिफरन्स कितें? शेतकाच्या आनी हापीच्यो हय हापी मातश्यो धाकट्यो आसताय त्यो. हय. हय. ही शेतकां मातश्यो व्हडल्यो आसताय. हां ओके. हय. चोवपा अशी हापी अशी. हय ऑलमोस्ट हापीच ती आमची. ओके. हय सेम हय. पूण हे हिंगा गोंयसान येता हिंगा? हे आमचे सगळे श्रीलंका. हे सगळे श्रीलंकाचे. म्हळ्यार आमचो हें न्हू तें हय, दोरये एकूच. दोरये एकूच दोरये न्हू तो. एकूच, हय ओके. दोरये एकूच न्हू तो. आनी हें मागीर आमचें लोकल. हां. हें पळय हें आहा आमचे कडेन सालमन आहा. हां. मागीर हें पळय मोरी आहा. हां. हय. मागीर ताळ्ळे. ओके. हे मोरीचे कलर मातशे डिफरन्स अशे हुंयचे मोरी? ही मोरी आमची हिंगासोली लोकल.
हां हय ही आमची गासोली मोरी लोकल आनी आमकोडे आनी दुसरे भाशेची मोरी आहा ती आमची इंडियन मोरी म्हणटाय पळय ते मिल्कीश आहा हां हय ते आतां सद्याक ना आमकोडे ते येवपाचे आहा ओके आतां कितें जालेलें आहा श्रीलंका साकून ते नुस्तें येवपाचें मातशें बंद जालेलें कित्याक तेंचो हूंय तो वेदरा प्रमाणे तेंच्या गोवमेंटान आतां मातशें बंद दवरलेलें आहा हां सो आमकां लिमिटेड नुस्तें म्हणल्यार एक नुस्तें मेवता एक नुस्तें मेवना ओके सो कितें मेवता पळय तें हाडून दिताय आमकां हिंगासर हां आनी शॉर्टेज कितें जाता ह्या म्हयन्यान खंयचे नुस्तें शॉर्टेज अशी बॉम्बे डाक शॉर्टेज आहा आमकोडेन ओके हय ऑफ सिजन हां. ताल्ले लिमिटेड हां ते मेवनाय तुका ते चुकोन मेवताय तुका ओके हय ते शॉर्टेज आहा आनी आमच्यो लेपो आमचे गोंयकार लोक धाकटी लेपो सोदता हां सो त्यो हय त्यो धाकटे लेपो नाय आमकोडेन व्हडली लेपो मेवता पूण आमच्या गोंयकारांक त्यो लायक नाय फकत ते धाकटेच सोदताय हां हय. आनी हे बांगडे हे बांगडे आमचे हय. हे बांगडे आतां येता खंयचे हे श्रीलंकाचे यही श्रीलंकाचा ओके हे श्रीलंकाचे न्ही हय केशे केशे बांगडे केशे किलो बांगडे 11 पावंड किलो 11 पावंडान किलो हय ओके 1 किलान कितले येता आसतले 1 किलो चेक कोन जाय सो सात. चेक कोन जाय 6-7 येतले 1 किलान Depend on the size. हां सायजीचेर डिपेंड करता 1 किलो सो हांव तुमकां चेक करून दाखयता 1 किलान कितले बांगडे येता ते दाखयता ग्लॅन 300 कितले? बांगडे आहेत. 100 बांगडे येताय न्ही हय 100 ओके ओके बरें बरें थँक्यू दवर 100 बांगडे येता आनी केश म्हटले बांगडे केश किलो 11 पावंड आनी हे केसो नुस्तें हे सिब्रीन हे हांगाचे गोंयचे हे लोकल हिंगाचे हां हय हे पळया हे सगळें म्हाका खबर आहा खंयचे कितें आहा तें पूण लोकांक कळपा जाय म्हणून हांवें तुजें सांगता हे नुस्त्याचें कितें हे नुस्तें कशें कितें आनी तें नुस्तें कितें तांकां म्हटल्यार सगळ्यांक कळपा जाय म्हणून सगळ्यांक नुस्त्याची नांवां येना मागीर म्हणटलें हो केसो शेफू हे काय खबर ना ते असले आनी आहा कटकटेलो ते हाली करला का हे आमचे सिस्टम उलोवपाचें लोकांक कळपा जाय म्हणून कितें हुशार मनशांक कळटलें हांव कितें म्हणटा तें हां आनी हे शिणाणे म्हणटा न्ही हेका कितें म्हणटा शिणाणे सिनाडे हय हे हिंगाचे हे श्रीलंकाचे येता श्रीलंका चले हे सगळे श्रीलंका हय प्रोडक्ट हय आनी हे कितें बाबा हे सुंदळ्यो सोंताळ्यो हय केश किलो ते 14 पावंड पर किलो 14 पावंड 14 पावंड आनी हे कितें हे रेड स्नॅपर हे केश किलो हे 16 16 पावंड 16 ओके. पावंड. आनी सारके व्हडले आहा हां हे पळय बरे आहेत. सारके हां 16 पावंड किलो हय. सारके ओके. फ्रेश सारके आखे आखे नुस्तें म्हटल्यार कितले आसतले ते तो वेट करून पळयता तो 2 किलो 350 ग्राम आहा 2 किलो 350 हय. म्हणजे कितले प्रायस जाले तेगेले 37 37 पावंड जाताय 37 नॉट बॅड बरे पार्टी बिटी करताले रोस्ट बार्बिक्यू आतां गरमी स्टार्ट जाल्या लोक हां. बार्बिक्यू आगपाक बेस्ट सारको Whoa, 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 whoa. थर्टी 37 पावंड फूल येदे व्हडले विसवण आतां म्हाका डिस्कावंट मेळटाले वता आनी दवरता फ्रिजीन कित्याक आमचे शेफडॉन किचनान न्ही तेतून रेसिपी भरपूर जाता डिस्कावंट मेळटाले उबारपाचें आनी व्हरपाचें हें मिशीन नुस्तें कातरपाक पयलीं घेवन धाडपाची गरज ना हिंगा दवरले चार 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 करून मारले नुस्तें स्लायस जाता टकाटक मातशें डेंजर अशी पळोवपाक हे पळय सेफ्टी म्हणटा ते हे यूज करपा जाय तेन्नाच आमचे तुमचे वेवस्थीत कामां जातले इलेक्ट्रॉनीक वेविंग मशीन आसा आनी विनोद बाब हे ते बस स्टॉप बा खंयचे ते हां वय तें सांगपा जाय ओके आतां हांगा येवपाक बसीन येवपाक लोक म्हटल्यार कशे येतले बसीन येवपी लोक बसीन आनी हांगा जर तुमी येवन गेले जाल्यार तुमकां वरायटी कशें दिसले कितें कितें तुमकां मेळ्ळें तुमकां जाय जाल्यार वस्तू मेळ्ळे काय ना कितें चेंजीस आसपा जाय कितें चेंजीस करपा जाय हे सगळें तुमी कमेंट सेक्शनान कळयात हे केसो नुस्तें बा ओ मोडसो मोडसो हय हां हे मोडसो बरें म्हारग येता हय हय 14 पावंड पर किलो तो कितें 14 पावंड किलो हय 14 हां ओके मोडसो न्ही हय हय पळय जायते रेस्टॉरंटान आतां मोडसो बी मेळटा हिंगा न्हू कडी बीन थाली थाली आनी बरे लोक फिलीम आताय ओके भाशेन यूज करताय हां ओके आनी आनी कितें आहा हे विसवण हय इसवण किंगफीश
किंगफिश ओके कॅश किलो विसवण हो 17 पाउंड पर किलो 17 पाऊंड 17 कितले किलो आसतले हे आसतले अडेच 3 होय 2 किलो 200 ग्राम ओके ऑलमोस्ट आणि कितले प्राइस असेल ते गेले म्हटले टोटल Episode? 37 हां 37 हे बाळ आहे हे बोनलेस हां हे जायत लोकांना वयलाय पण बरे आहे म्हणटाय तोडले हां हां हा तर हे बोनलेस आहे दोन स्पीकर आहे हे देखून 5 पाउंड 5 पाऊंड होय होय ओके आणि जजमन ओपनिंग टाइम किती ओपनिंग टायम आमचो सकाळी 7:00 सॉरी सकाळी 9:00 आणि होय. क्लोजिंग टायम 7:00 सुमार सांजचो सांजे 7 बंद 7 हय 7:00 म्हटल्यार 7 दीस ओपन आसा गोंयचे 7 दीस ओपन हय 7 दीस ओपन आमचे म्हटल्यार ब्रेक अशी म्हटल्यार एक दीस बंद ना 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 तशें कांय ना 7 दीस मेळटले हय ओके तशान दवरलेलो आमचो टायम आणि कितें इन्फॉर्मेशन बी जाय जाल्यार फोन करून विचारले जाता न्ही हय कित्याक फोन केलो न्ही चालूंक जाता कित्याक आमचे केन्नाय आतां पळय Shortage आसता. तें सांगलें तुका हांवें कित्याक आतां श्रीलंकाक म्हाजें नुस्तें वयर सकयल जालेलें आहा सो आमचे रेट केन्नाय वयर सकलूय जावपाक शकता हय कळ्ळें तुका हां. ही आतां आमकां ती रेट दवरलेली आहा सो तो तेणी कशें दिलें पळय तें हां सो आनी लोकांनी आमी फोन मारून विचारपाक जाता आमचे कडेन इवन दो आमचे दोगांयचो वॉट्सॅप नंबर आहा थिंगासर हां इवन दो फोन पासून केल्यार जाता आनी कितें ऑर्डर आहा कोणाकूय कितें कातरून दवरपाक जाय आनी कितें सो आमी तेंवूय कोत्ताय ओके ते डिलिव्हरी हय डिलिव्हरी अजून स्टार्ट करूंक ना आमी हां, delivery डिलिव्हरी अजून स्टार्ट करूंक ना कित्याक न्यू बिझनस सो आमकां अजून पासून तितली आयडिया मेळना हां. सो आमी ते मागीर लोक आमकां कशे कॉमेंट्स म्हळ्यार कशें विचारतलो आमकां म्हळ्यार ते हय. डिलिव्हरी कोत्ताय कितें Delivery. कोत्ताय ओके. हय सो तेन्ना आमी सांगतले चिंतले मुखार ओके करपाक चिंतला आमी हय हय आनी आमी पळोवया कशें कितें जाता पळय तें ऑर्डर येयले ते भशेन ऑर्डर Depend कशी करता. येताय पळय त्यो हय आणि हो व्हिडिओ तुम्ही संवसाराचे खंयचे देशासून पळयता कमेंट सेक्शनान कळयात हो गोप्रो गोबरो हे चड हे केशे हे 14 हे 14 पॉइंट म्हणजे चडान चड 14 पॉइंट होय 14 पाउंड आणि ओके आणि हे चड हप्पी म्हणून नुस्तें दिसता म्हाका इंडियन सॅल्मन खंयचो रावस राऊस रावस हांगाचे सालमन हे होय रावस म्हणजे इंडियन सालमन म्हणटा तेका न्हू इंडियन सॅल्मन आणि हे कितले हे 12 पाउंड 12 पॉइंट म्हणजे सवाय मरे 12 सॉरी 14 म्हणा हांव आणि सालमन केश किलो सॅल्मन 11 पाउंड सलमान ओ सालमन लोकल सॅल्मन सालमन सालमन ऐकले सलमान ऐकले ओके किती 11 पॉइंट 11 पाउंड हां बरें आणि हे प्रॉडक्ट ऑफ UK ओ हो लोकल यूके लोकल न्ही हय. स्कॉटिश सालमन स्कॉटिश सॅल्मन पळय सालमन केश दिसता ते पळय आतां सालमनाची कडी कशी करपाची आतां रिसंटली येवपाचे नेक्स्ट हे सगळे तुमकां शेफ डाउन किचनाचेर पळोवपाक मेळटले स्मोक सॅल्मन सालमन कडी कशें मेळटले स्मोक सॅल्मन म्हणटा हांगासर ना ना स्मोक सालमन ना स्मोक सॅल्मन हे सालमन आणि हे ब्लॅक मॉफ्लेटू किती हय ते ब्लॅक पॉम्पलेट आमचो कॅश किलो हे ते आमचे 12 पाउंडान किलो कितले 12 पाउंड 12 पॉइंट किलो हय, नॉट बॅड किलो. नॉट बॅड ओके सारकें फ्रेश सारकें हां आनी आमचे गोल्डन पॉम्पलेट हे गॉन्टेड पॉम्पलेट वयसान येता तेवूय आमकां श्रीलंकाक सावन हाडून दिताय ते आमकां प्रॉडक्ट ऑफ चायना न्हू ते प्रॉडक्ट ऑफ चायना तो पूण आमकां तो सप्लायर हाडून दिता आमचो हां. हे नुस्तें हाडून दिता पळय तो ओके ओके ओके. आणि कॅश केलो पॉम्पलेट गोल्डन पॉम्पलेट पॉम्पलेट आमी म्हणटा गोल्डन पॉम्पलेट म्हणटाय ताका हां. ते आमचे कडेन 999 पाउंड पर किलो 999 आणि इंडियन पॉम्पलेट कॅश किलो इंडियन पॉम्पलेट सद्याक ना आमचे कडेन पूण कॅश किलो ते मातशें म्हारग पडटा आमचे कडेन हां हय ते सिल्वर पॉम्पलेट हय, silver हय pomfret, सिल्वर हय. पॉम्पलेट हय ते आमचे कडेन 18 पाउंडान आहा सॉरी 18 pound, 18 पाउंडान 18 पॉइंट इतले डिफरन्स न्ही हय हय आणि हे नुस्तें खावपाक बरें आसता आणि ते आनी कितें 18 ते पॉइंट चडशे धाकटे भुरग्यांक बा बरें चडशे धाकटे भुरगे वताय ते ओके ओके सो त्या भुरग्यांक लागून हां लोक चड वता ते ओके कितले वर्सां जाले तुमकां हिंगा UK येवन UK गेल्यार म्हाका आतां जालीं 10 वर्सां हां हय 10 वर्सां 10 जालीं वर्सां जालीं 10 वर्सां जालीं सारकें बरें complete. बरें हिंगा हय आहा रे ओके हां कांय ना येयल्यात न्हू हिंगासर बाळे आमची गोंय बेल्ट उडटाय बाळे. बॅट टू बाळे म्हणटाय तेका, रेबन 12 पॉइंट ते काटेचे नुस्तें ना काट हां, हे काटेरी न्ही. बाळे म्हणटाय तेका हां, हय ओके. हय हे हांगाचे लोकल जाले आणि सुंगटां कशी किलो सुंगटां 7 पाउंड 7 पॉइंट किलो हय 7 पाउंडान किलो 60 पॉइंट आणि फ्रोझन प्रोडक्ट कित्याक तिसऱ्यो बिसऱ्यो आहा तुमचे कडेन तिसऱ्यो जाले शिणाणे कितें तिसऱ्यो कितें आहाय.
हां फ्रोझन किती हा फ्रोझन आहा आमकडे दाखोवचें फ्रोझन आमकडे हे पळय हाय कितें शिणाणी शिणाण्यो हां केश किलो ती म्हणजे केश पॅकेट ते पॅकेट आमचे एक 8 पावंडान 8 पावंड पॅकेट कितले अर्दे किला 1 किला कितल्या 1 किलो ते 1 किलो हय 1 किलोचे आणि तशें आमकडे स्वीट आहाय धाकट्यो बारीक धाकटे धाकटे हय धाकट्योश्यो बारीक आणि किलो हय ती आमचे 12 पावंडान 3 12 पावंडान 3 डबे 3 हय 3 पॅकेटां हां 3 पॅकेट हय पळय 12 पावंडान 3 पॅकेट हां म्हणजे एक पॅकेट कितले 500 अर्दे किलो हा किती ते 4.50 म्हळ्यार 454 ग्राम आणि हे वयसान बा हे आमचे हिंगासरले खंय रे ते आमचे थायलंड थायलंड ओके हय, ओके म्हणजे थायलंड- ओके थायलंड product. हां. थोडे थायलंड आणि हय थोडे कितें आमचे श्रीलंका frozen- इंडिया सगळे आहेत हय सगळे आहा आमकडे हिंगासरले पूण बऱ्यो सारक्यो मागीर हे आमकडे सादीन ताल्ले आमचे ताल्ली हय हां ताल्ले फ्रोझन आहा तर Frozen Fresh ताल्ले ना- आहाय, ओके, हे मेळटा लोकांक तेवूय ऑप्शन आहा फ्रोझन ना जाल्यार हे सॉरी फ्रेश ना जाल्यार तेमी फ्रोझन व्हरपाचें कितले किल आसतले हे आमचे 750 ग्राम ओके 750 ग्राम बरें not bad, okay. 750 ग्राम हां तिका फ्रोझन हेय आहा विसवण आहा हय इसवण आणि फ्रोझन आहा पळय इसवण आहा आमकडे फ्रोझन इसवण आहा हां तो आमचो 10 पावंडान 10 पावंडान 10 पावंड किलो हय 10 पावंड म्हणजे फ्रोझन मातशें सवाय पडटा हय फ्रोझन मातसो हय पडटा ओके आनी तशेंच आमकडे बांगडे आहाय हे पळय बांगडे फ्रोझनाचे हे कितले हे आमचे 5 पावंडान 5 पावंडान 5 पावंडान 7 येता एक हितून 5 पावंडान 7 5 पावंडान 7 बरें आहा मरे हय 5 पावंडान 7 हे फ्रोझन आमचे हां हां हय आमी चड प्रायस धरूंक ना लिमिटेड दवरलेलो आहा हां हां आनी तशेंच आमकडे उजरायलेले ताल्ले आहाय हां ऑलरेडी उजरायल्ले आहा उजराय येते आमकां उजरायलेले ताल्ले आहाय लोक वच जाण आमकां उजरायलोन सोदता हां. हय ते घरा कडेन येयले डिफ्रॉस्ट केलो समजा तवलें ओके ओके सो ताका लागून आमी उजरायलेले ताल्ले दवरले हांगासर आनी मागीर हां तिसरो विसवण खूब आहे हय तिसरो येता तिसरो हय तिसऱ्यो आहाय आमकडे तिसरो आहा हय तिसऱ्यो आहाय पळय हे खुबे तिसऱ्यो उबे खुबे ते ओके, खुबे खुबे. हय पूण खावपाक लोकांनी कमेंट्स बरो दिला म्हणल्यार एल्सान आमी ओपन केलेले हां कित्याक बरें आहाय म्हणून बरें लागले हां. म्हणून हय आनी ते आमचे फास्ट सेल सारक्यो हां हिंगासर ओके हय ह्यो आमच्यो 7 पावंडान 7 पावंडान 7 पावंडान पॅकेट आहे हां हे 7 पावंडान पॅकेट हय. म्हटल्यार कितले कितले ग्राम्स आहा ते 300 आमचे grams? 900 900 ग्राम ओके. किलाक 100 उणे ओके आणि कितले पॅकेट कशे म्हटले 7 पावंड 7 पावंड हय. पॅकेट पॅकेट 7 पावंड ओके पण तिसऱ्यो येयना ना तिसरे येयनाय तिसरे कितें मेळना तिसऱ्यो तिसऱ्यो आमी एक्चुअली ऑर्डर कोत्ताय पूण ते म्हणटा सप्लायर आमचे ते डिपेंड ऑन सप्लायर न्हू ते हां ते तेंकोडे हांव कितें ना पळय ते सांगताय आमकां अशें अशें हां. हय म्हणजे फुडें येवपा चान्सीस आहा म्हटल्यार अशें हय चान्सीस आहाय हय. आनी मागीर आमचे कडेन जॉब आहाय हां हय ऑस्टर ऑयस्टर हय सो सो ते आमचे 14 पावंडान 14 पावंडान हय हां. ते आमचे 14 पावंडान ओके मागीर तशेंच करून आमचे कडेन येल्ल्योय आहाय येल्ल्यो हय हां ते येल्ल्यो आमचे कशे? कडेन फुलूय आहाय आनी उजरायलेल्यो आहाय आणि हे कशे किलो ह्यो आमच्यो पॅकेट, 7 पॅकेट. पावंडान 7 पावंडान पॅकेट पॅकेट हय ओके 7 पावंडान पॅकेट नुस्तें हां फ्रोझन वरायटीज भरपूर आहा हय फ्रोझन आमकडे हायट मातशें तेंचे व्हडल्या हे आहा बाब मायकल जायते बिझनसाक सपोर्ट विपोर्ट करता ते आनी तेंचे फेसबूक पेज आहा फेसबूक पेजीन नांव कितें म्हणलें सर UK Goans for job, rent and help. UK गोवन्स फॉर जॉब एंड रेंट म्हणून And फेसबूक any पेज help. आहा हय आनी कितें म्हटलें Any help? Any help. Want Hय. business promotions or anything. हय बिझनस प्रमोशन तुमकां कितें फोटो विटो घालपा जाय विडियो आनी प्रमोशन बिझनस ते फेसबूक पेज आहा हांव बी मेंबर आहा त्या पेजीचे आनी तेजेर तुमकां जायते म्हायती वगैरे मेळटा तर हे मायकल बाब कशें आहा तूं आयज हांव बरो आहा, तूं केसो आहा विनोद? एकदम गोड मागीर हे वेदर केन्ना केदो सारको कोतो तूं वेदर? हय हे वेदर एश कितें वेदर सदांचें न्हू तें आमचें हिंगा वेदर वर्क एंड वुमन म्हणटा ट्रस्ट करपा न्हू UK. केन्ना चेंज जाता. ओके आतां हे फीश हंटर थोडे म्हायती आमकां दिवपाचे फीश हंटरा फीश हंटर आमगे दोगांय गांवचे भाव भुज बाबू पयलीं काम करताले बरे हार्डवर्कींग. हां हांवें पयलीं फीश शॉप केलें तितून बरो म्हाका सपोर्ट केलो तेणी बरें हेल्प केलो हात मान आपणाक जाल्यार पाहिजे काम करताले हां आतां ते मुखार सोन ते आमी आपणाचें खूद घायलां हय आनी मुगे फूल सपोर्ट तेका आहा. ओके म्हळ्यार सगळें इन्फॉर्मेशन बी तुमकां मेळटा खंय नुस्तें मेळपाचें हय, आयडिया नुस्तें. म्हळ्यार तूं सपोर्ट करता तेका हय अशें व्हिडिओ घालपा तेंगेले प्रमोशन करपाक कितलें नुस्तें फ्रेश येता ते मुगे पेजीचेर येतले हय. सकाळी ते व्हिडिओ येतलो कितें कितें मेळटा कितें कितें फ्रेश येयलो आहा हय. ते पळोवन तुमी येवपा जाता तुमी येवन
फोन मारपाक गरज ना हां. हो म्हाका कॉन्टेक्ट करूं येता तें कॉन्टेक्ट करूं येता येवचे पयलीं तुमकां व्हिडिओ दिसची पडटलो कितें मेवता तें सगळें फ्रेश न्यू प्रोडक्ट येयले ते अशें सगळे कोटे तेजेर. हय आनी तें तूं पळोवन येवपाचें हें ना तें ना म्हणूं नाका व्हिडिओ पयलो बाबा हें फ्रेश येयलां आज येयलें टुडेज फ्रेश हांव घालता सदां सकाळचें. ओके. आतां जे कोण बशीन येतले न्ही तेंच्यांनी हांगा येवपाचें कशें बस स्टॉप हांगासर लागींच आहा आनी हांगासर एक ओन रेस्टॉरंट बी आहा. आतां बस नंबर खंयचे तेय तुमकां दाखयता आनी तेजे शॉपाचे फुडें अपोजीट तुमकां मेळटले सेन्सबेरीज म्हणून लोकल आहा थंय बी तुमी अर्दे वर गाडी पार्किंग करपाक शकता. पार्किंग इम्पॉर्टंट. आतां पार्किंग करपाक खंयचे भरपूर गल्ली आसा हांगासर तांगा खंय रोड मार्किंग्स ना पळय थंयसर तुमी गाडी पार्क करपाक शकता. आतां हांवें खंय गाडी दवरला पळय तें तुमकां दाखयता. पळयात हांगासून येयले न्ही ते पळयात बस स्टॉप हे थिंगा बस स्टॉप बस नंबर 116 बस नंबर 117 बस नंबर 223 गुगलाचेर तुमी घालीत न्ही TFL जर्नी प्लॅनर तेजेर तुमकां सारकें वेवस्थीत कळटलें खंयचे बस घेवपाचे आनी हांगासर येवपाचें कशें आनी सारकें फुडें अपोजीट म्हणटा तें सेन्सबेरी आहा आनी हांगासर खंयची बस येता हिंगासोर आमचे येता 116 आहा 117 235 ओके 237 हां आणि 423 सारखी पळय हे बशी हांगासर येता आनी बस खंय आहा तें तुमकां दाखयलें हांवें सारखी वेलिंग्टन रोड साऊथ वेलिंग्टन रोड साऊथ आनी सारकें ट्रॅफीक सिग्नलाचे कॉर्नराचेर खंयचेर आहा आणि आमचे लोकल सेन्सबरी हा हिंगासोर लोकल सेन्सबेरी आहा थंय बी तुमी अर्दे वर गाडी दवरपाक शकता जर गाडी घेवन येता. आनी हांवें गाडी देंवटेन दवरला आनी भरपूर अशें गल्ली आहा थिंगा फ्री पार्किंग बी आहा पार्किंगाचें टेन्शन ना ती हांगाच दवरपाचें म्हणून ना तें हांवें मातशें पयस दवरला थिंगा. ते हिंगासोर हेवूय हा आमचे गोवन पॅराडायज गोवन पॅराडायज सायडीनूच आहा नुस्तें सायडीकूच हा सारकें गोवन पॅराडायजाचे व्हिडिओ ऑलरेडी केल्ले आसा हांवें जर पळोवं ना जाल्यार पळयात बरें रेस्टॉरंटाक पळयात हांगासर बी थाली आनी फीश थाली हे सगळें मेळटा तुमकां. आनी फ्रोजन नुस्तें आहा तुमचे कडेन ताजें नुस्तेंय आहा फ्रोजन नुस्तें बी आहा ताजें नुस्तें बी आहा आनी सुकें नुस्तेंचें कितें आहा वरायटीज सुक्या नुस्तें आमकां येता हां फ्राय बोंबील आहाय फ्राय बोंबील आनी बाळे आहाय बाळी आहाय आनी मसाल्याचे आमकडे ड्राय बोंबीलोय आहाय हां येल्ल्यो आहाय आनीक बांगडे आहाय ते कितें येल्ल्यो मसाला येयल्यो सुके कशें हय ना मसाल्याचे ओके रेडी टू ईट रेडी टू हय हय आनी सुंगटांय आहाय सुंगटाक कशें 10 पावंड हय 10 पावंड कितले अर्दे किलो आहा हाफ किलो आहाय हाफ किलो आनी ते केसं नुस्तें ते बाळे आनीक बोंबील हां बाळे आनी बोंबील हय ओके ओके आनी सुके नुस्तें हे सुके मिरसांग बी आहा तुमचे कडेन सुके मिरसांग मेळटा ओके गोड आहा गोड? आमसाडे आहा कसो गोड? माडां गोड आहा हां माडा गोड कशें माडां गोड 10 पावंड किलो 10 पावंड किलो आनी आमसाणी 10 पावंड किलो हां. आनीक विनेगरूय आहा 10 पावंड हां आनीक मसालो आहा मसाला हेजो ओके आमोटिकाचो मिन्स विंडालो हां आनी मेस्कूट तोर आहाय थंय तोरां. बरी सारकी बोल्लो तोर ती हां बोलली तोरा पूण तेजे बरोबर ना मेस्कूट म्हण पूण ती मेस्कूट म्हणटाय तेका पूण ती हां. बोल्लो तोर ओके ओके बोलले तोरा लोकां विचार ते मेस्कूट म्हण पूण ती बोल्लो तोर भितर पळय हां. बोल्लो आहाय हे आतां वयसान येयला सॉल चोवपाक सारकें गोंयांत प्रोडक्ट दिसता हे सगळे गोंयसान येयला माडां गोड आमसाण हां हे देखून आमसाण 1 किलो आहा 10 पावंडान किलो कितले किलो 10 पावंडान किलो 10 पावंड किलो हय हय आता हे पॅकेट 10 पावंडाचे हय, एक पावंडाचे किलाचे. किला पॅकेट 10 पावंड न्ही हय. आनी हे कितें ही विनाग हां आमगेले होम मेड ती गोंयसान हाडल्या ओके ही देखून 10 पावंड हां हेका लेबल कितें येता वय तशें लेबल आहा तेका ते हां हय लेबल थिंगा हय. म्हणल्यार वय अशें हां हे भाशेन येतय हां हे भाशेन लेबल आसता ओके लेबल येते हा हां ओके विनिगर गोवन विनिगर न्ही गोंयची विनेगर होम मेड ती ओके आनी आनी हे तोरां. आमगेले तोरा शिरो तोरा हे शिरो देखून गोंयसान हाडल्या स्पेशल फॉर गोंयकारांक लागून हां हय ह्यो 4 पावंडान आमगेले 4 पावंड एक पॅकेट 4 पावंडान ओके हय आनी सुके सुंगटां ही सुके सुंगटां हां ही देखून गोंयसान स्पेशली सुकून हाडले हय हे देखून 10 पावंड आमगेले 10 पावंडान हय 10 पावंडान हां आनी ह्यो मिरसांगो मिरसांग बी आहा तुमचे ह्यो कडेन काश्मीर ह्यो हां काश्मीर मिरसांगो हाफ केला आहाय त्यो हय हे देखून 10 पावंडांनी हां हय 10 पावंड 100 पावंड कितले चोय सारके 100 पावंडान 100 पावंड सॉरी 100 पावंड किलो हय सो ना 100 पावंड हाफ किलो त्यो 100 पावंड अर्द किलो हय हय ओके सुके 100 पावंडान आनी हेय गोंयसून येयलोले हय हय गोंयांसान सगळे आमगे हे पडले रोडाक आतां सगलो
बस आनी इंत चेपणी तोरण हां ही आमगेली हय ही 4 पावंडांनी चपणी 4 हय पावंड 4 पावंडां म्हटल्यार अशे कितले 100 ग्राम्स 2 ग्राम हय तिल्ले भितर तोर आहाय 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तोरा 8 मोर ऑल हय हां मागीर हिंगाच ते ड्राय बोमेल हां हारी तेजे आमगेले 5 पावंड 5 पावंड हय ओके सो 40 कितें आहाय 40 पीसीस कितें आहाय ओके हय, आनी आणि मायकल कितें म्हणणें तुमचें आमचे म्हणटा कितें आमचें आतां पयले हिंगा हॉन्सलो गोंयकारान ओन कोन्न गोंयकार रान केलोलें बिझनस आमचें हय सो हांव मागता सगळे गोंयकारांनी आमकां सपोर्ट करचें पयलीं केलें तसोच आतांय आमकां सपोर्ट करून गोंयकारां वयर काडपाचें कितें वायट बरें जालें जाल्यार आमकां सांगपाचें हय आनी कितें बरें आहा तें लोकांक सांगपाचें हय केन्ना एक वयर सकयल जाता केन्ना कितें बरें आसता वायट आसता हय. बट कितें बरें आहा तें लोकांक सांगपाचें वायट आहा तें आमकां सांगपाचें सो दॅट आमी चेंज करपाक आनी कितें आनी कोणाकूच तर तूं कितलो आदार जावं हिंगा कितें पोस्टर मारपाक तियात्रां जावं डान्सां जावं ओ कितें तर हिंगा येवन मारपाक आतां तुमकां फूल सपोर्ट आहा कितें म्हणणें जसमान तुमी ते बरें हय मायकल हय. बाबाकूय देव बरें करूं म्हणटा हांव कित्याक तोवूय आमकां जायतो सपोर्ट करता हिंगासर आमचो तेजे हेजेर घालपाक आदार करता व्हिडिओ घालता सद्दां सकाळीं आमच्या गोंयकारांक दाखोवपाक आमकडे कितें नुस्तें आहा पळय तें आनी तशेंच मायकल बाबान सांगलें पळय तशें कोणाकूय तियात्राक जावं कसलो एड मारपाक जावं जाल्यार येवन हिंगासर आमचो सांगपाचें आमी हांव ना जाल्यार ग्लॅमो आसतलो हिंगासर ताका सांगून तुमचो एड मारचो हिंगासर एड मातसो हय ते जे पोस्टर बिस्टर लायता तांकां कितें चार्जीस बिजीस आहा ना ना तें ना आमकां ना सद्या कांय ना सद्याक कांय ना. हां आमकां सांगून एड बीड करपा हय, जाय कित्याक जायतो आमचो गोंयकार भाव येवन जाता हिंगासर हां हय ओके. तियात्राची खबर जाता मागीर कोण घरांची खबर जाता हां म्हळ्यार खंयच्यान रूम आहा खंयच्यान घर आहा दिवपाचें हय. सो हांवें तें लोकांक आतां सांगलां हें तुमचे कडेन कितेंय आहा कोणा कडेन हाडून हिंगा मारपाचें ओके हय सो बेजिकली आमी लोक आमकां सपोर्ट करता आनी आमी लोकांक सपोर्ट करूंक सोदता इन रिटर्न कितें तांकां हेल्प जाय हिंग लोक येता जायत पाटी जाता सो लोक हिंग येतलो पळयतलो आनी तांकांय सपोर्ट जातलो सो तेंच्यांनी येवन मारपाचें ओके शॉपाचें नांव कितें म्हटलें हॉन्सलो फिश हंटर. बरें तर आयचे व्हिडिओ आमी हांगासर कवर करया देव बरें करूं तुमकां तुमचो मोलादीक वेळ दिलो म्हणून कोंकणी टीव्हीक आनी कोंकणी टीव्ही पळयात आनी सगळे म्हायती घेयात तुकाय देव तुकाय देव बरो बरो देव करूं. बरें करूं विनोद बाब तुका हितून टायम वेस्ट करून येतना आमकां व्हिडिओ करपाक तुका देव बरें तुकाय बरें देव आनी बरें बोलाक दिवं सावत दिवं अशें व्हिडिओ करपाक आनी सगळ्यांक सपोर्ट करपाक आनी येवचो हिंगासर फक्त जरूर येतलो मोग आसूं थँक्यू कोंकणी टीव्ही मोग आसूं आनी लोकांनी पळोवचें कोंकणी टीव्ही मोग आसूं तर पळयत रावा कोंकणी टीव्ही तेन्ना देव बरें करूं